कोलव्या पर्यटन खात्याचे जागेवेली चढशी बेकायदेशीर बांधकामां बुधवारा मोडली। सकाळी पर्यटन खात्यान डेमोलिशन स्क्वॉड, कोलवा पोलीस आणि आयआरबीक बरोबर घेऊन बांधकामां मोडपाक सुरवात केली। बांधकामां भायल्यान दिसपाक खोपी पण भितरल्यान चिऱ्यांनी बांधून काढल्यात। हे लोकांक पर्यटन खात्यान लुकसाण भरपाई दिल्या तरी हालपाक तयार नात। सीझेडएमए कमिटीन ही बांधकामां बेकायदेशीर थारायल्ली। बुधवारा 18 बांधकामां मोडली, आनीकूय काय मोडपाची आसात। आमकां गव्हर्मेंटान हांगासर डेब्यूट केला की जाणां तूं इलिगल एन्क्रोचमेंट जे आसा पळय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ते डिमॉलिश करून सायडीक काडपाक क्लीन करपाक कळ्ळें तुमकां न्ही। आनी हे जे ऑपरेशन आहा न्ही ते आज जर जायना न्ही जाल्यार फुडें वचून चालूच उरतलें। आतां सद्या आमी म्हाका दिसता 18 आमी आयडेंटिफाय केल्यात। हय सद्या केल्यात। आज उडयता अशें आमी म्हणूंक शकना की जाता तितलें करतले पण आमी परत येतले रोखडेच। आनी हे जे डेमोलिश करता तांकां ऑलरेडी कंपेन्सेट बी केल्लें आसा। खंय डेमोलिश करता ते आज ना ना कितें आसा तूं जे गव्हर्मेंट जाग्यान कोण इलिगल एन्क्रोच करता न्ही बांदता न्ही ताका कॉम्पेन्सेशन बी कांय मेळना। समज आमच्या डिपार्टमेंटान समज कोणी तरी एनओसी दिल्ली अशी धुरया जाल्यार ती केस जाता। वन दॅट डे कॅन मूव एनीवेअर। हांगासर ते खंय वचूंक शकना। हय आमी परत परत करतले काडटले न्ही परत परत जशी ऑर्डर गव्हर्मेंटी जाता न्ही तशें आमी जातले। गूड आफ्टरनून सर। हय आमचो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमचो व्हडलो एक जागो हांगा आहा तितून कितें केलां न्ही फिशरमॅनांनी आनी कोणी कोणी एन्क्रोचमेंट केला आनी एक कॉटेजी थोड्यांनी घरां बांदल्या आनी कोणी घरां बांदून भाड्याकूय दिल्यान आनी अशें करून ते सद्या हांगा आमी ती मोडपाक येयल्यात। हय सगळें वॉट एवर यू नो एन्क्रोचमेंट वन गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी I am having at present government order to demolish here whatever illegal. परवरे 3 बिल्डिंगे लागसार आशिल्ले एके बिल्डिंगेतल्या एका फ्लॅटाक बुधवारा दनपारा उजो लागलो। भितरले सुमार लाखभराचे पुराय सामान लासून काबार जाले। इतले मजगती काकोड्या एका घराक उजो लागून बरेच लुकसाण जाले। इमिडिएटली आम्ही गाडी टर्न आउट केली पणजेच्या तांगा येयले पळयता जाल्यार 3 बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोरचे उजो पेटलेलो आसा आनी आमी 2 रूम तेंचे सेव केल्ले आसा आनी कंप्लीटली उजो पालयल्लो आसा। 8:30 आयले जाल्यार पयले हांगा उजो पेट्टा हांवें फायर ब्रिगेडी फोन केलो। तेजी पयलीं तेणी फोन केल्लो पूण फायर ब्रिगेड येवना आनी जेन्ना हांव येवन परत फोन केलो तेन्ना सुद्दां फायर ब्रिगेड एक अर्द वरान सुमार आयल्या। जर फायर ब्रिगेड बेगीन आयली जाल्यार एकाले तेंगे तें उरोवंक शकतालें। फायर ब्रिगेडीच्यान सांगता कितें की आपणाक एड्रेस खबर ना म्हळ्यार कुडचडेसान काकोडे फक्त 1.5 किलोमिटराचें अंतर आसा आनी ह्या अंतर तांकां तर काकोडे खबर ना वचपाक शकनात न्ही शकत ना। आतां तेंचे कडेन खातोले जाल्यार सुद्दां कांयच ना सगळी टोटल लासून गेले कडेन आसा। ते सगळे सोडून हांव सासंगती गेले मागीर त्या सामानाची सगळी वाट लागली माझी। ते कानातली वेडी आसले चांदी भांगर थोडे आसले म्हागेले पयशे सुद्दां नासले पयशे बीन गेले सगळे सुटकेसान घालून दवरले पयशे साडी बिडी सगळे भुरग्यांचे कपडे कांयच उरना म्हाजे। आमचे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमांतल्यान कॉल येयला आमकां 2055 कॉल अशें येयल्लें की गाडीवाडा सांगे नियर पेट्रोल पंप आमची इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी इवन पुलिसान आमकां सांगलें इमिजिएटली टर्न आउट करून पेट्रोल पंपार गेले सांग्याच्या आनी सांग्या थिंगसान इन्क्वायरी केली थिंगा आमकां स्पॉट मेळोंक ना। थिंगा स्पॉट मेळोंक ना म्हणून आमी परतून इन्क्वायरी करून इमिजिएटली वी गॉट आमगे कारवाय केली इन्फॉर्मेशन घेतलें परतून हेडक्वॉर्टरान आनी ताका परतून घेतलो तो नंबर दिल्लो पळय ताका प्रदीप म्हणून ताजो नंबरूय आहा तेजे कडच्यान इन्फॉर्मेशन घेवन परतून आमकां काकोडा येयले सांग्यासान। गुरू पुजारी खून केशीतलो मुखेल आरोपी ग्लेन पिटर्सन मंगळारा राती मेर्शे वाठारांत आत्महत्या केली। पीटर मूळ थिये रावपी ताची पिराय 43 वर्सां। बुधवारा सकाळी ही गजाल उक्ताडार आयली। नायलॉनचे दोरयेन गोळ घेवन ताणें आत्महत्या केली। पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी पंचनामा करून कूड मेडिकलान धाडली। एक हँगींग केस रिपोर्ट जाल्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ॲट मेर्सेस आलोवा हॉटेलाच्या सायडीक ते शेत आसा थंय निलगिरीच्या झाडाक गोड लावून एक मनीस लोंबकळटा म्हणून रिपोर्ट मेळिल्लो आनी ताजे पोजिशनान मेळिल्ले इलेक्शन कार्डा वेल्यान ताजें नांव ग्लेन पिटर एज 43 इयर्स अशें आसा रेजिडेंट ऑफ थिवी। सकाळी रिपोर्ट मेळ्ळा पुलिसांक त्या प्रमाणे पुलीस थंय वचून तांणी पंचनामा ड्रॉप केलो।
आता घेऊया एक विसव.